बुधवारा मंत्रिमंडळ बसका जाली. PWD, DDW, WRD आणि वीज खात्याच्या चीफ इंजिनियर पदा खातीर प्रमोशनाक जर कोण पात्र ना जाल्यार आसा तांकां पिरायेच्या 62 वर्सां मेरेन सर्व्हीस करपाक रिलॅक्सेशन दिवपाचो मंत्रिमंडळात निर्णय जाला. 2022 चीफ इंजिनियर्स जे आहा पळय न्ही, PWD, WRD, इलेक्ट्रिसिटी हांकां 62 पर्यंत रिलॅक्सेशन दिला. इफ there is no any candidate is available, then only. If it is available, then not. ह्या फुडें घेवपी वर्क बेज कामगारांक 7वें वेतन सुविधा ना. तांकां 6वें वेतना प्रमाण पगार. 2017 सावन कॉन्ट्रॅक्टार आशिल्ल्यांक EPF सुविधा दिवपाचो मंत्रिमंडळाचो निर्णय. हाज्या फुडें वर्क चार्ज बेसिसचेर एम्प्लॉयमेंट जर घेतले, फ्युचर सांगता हांव, जाल्यार तांकां 6 पेन घेतले. वर्क चार्ज म्हणजे WRD, PWD हेजे वर्क बेसिसाचेर तांकां घेवपा खातीर हें आसता. PWD जालें, इलेक्ट्रिसिटी जालें, WRD जालें, 2-3 डिपार्टमेंटांक वर्क चार्ज घेवपाक मेळटा. ओके, म्हणजे ते कामा पुरते रेस्ट्रिक्टेड आसता एक्चुली. ते पयलीं डायरेक्टली कशें आहा, मागीर ते 7th पे जाले काय डायरेक्ट तांकांय दिसतालें आमी एज अ इक्विवलंट अशें दिसतालें. पूण दॅट इज अन डिफरन्स इज देर वर्क चार्ज आनी परमनंट एम्प्लॉय फंड. म्हणजे दोज वर ऑलरेडी आर वर्किंग इन दीस डिपार्टमेंट सिन्स फ्रॉम द 2017 तांकां आमी EPF दिता बॅक. तांचो ही EPFची स्कीम आशिल्ली. तांकां 1 टायम फाटलो सगळो पेमेंट दिवपाचो. एप्रॉक्सिमेटली आमकां तो 1500 पर एम्प्लॉई हाज्या प्रमाणे दिवचो पडटा. बट ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल इतकी वर्सां काम करताले ताका EPF नाशिल्लो. बट तांकां आमी EPF फाटले 2017 पर्यंतचो तांची स्कीम आहा म्हणून आमी दिता. वीच इज एप्रॉक्सिमेटली एडिशनल बर्डन ऑफ द 2.5 ते 3 कोटी रुपया सरकाराचे पडटा. बट तरी सुद्दां वी आर बेरिंग दॅट. इतके लोक काम करताले म्हणून तांकां EPF दिवपाचो सरकारान ठरयला. फॉरेन्सिक सायन्स डिपार्टमेंटान 70 पदां खातीर नोकर भरती, सगळे कॉन्ट्रॅक्टी पद्दतीन. अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टाफ ऑन द कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिस इन द कॉन्स्टिट्यूट द फॉरेन्सिक क्रायम सिन्स विजीट इन द डायरेक्टरेट ऑफ द फॉरेन्सिक सायन्स वेर ना कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ घेता. सायंटिफिक ऑफिसर 10, सायंटिफिक असिस्टंट 10, सर्चर 10, फोटोग्राफर 10, व्हिडिओग्राफर 10, हेवी ड्रायव्हर व्हेकल 10 and multitask staff 10. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.